आज आम्ही कोरगांव देऊळवाड्यार आसा। एक्चुअली आमचो एक भाव दिल्लन हेचे म्हणजे तिका भावांचे घर ते आणि खरे म्हणजे तिची आई पण हयसर घरान रावता। हे घर अक्षरशः पावसामुळे एकदम जमीनदोस्त झालेले असा हे तुमकां दिसताच आसतले आणि खरेच त्याची परिस्थिती इतली बिकट असा की ते परत बांधपाक व्हेरी डिफिकल्ट असा। पण आमच्या प्रत्येक पेडण्याच्या म्हणजे कोरगांवच्या कोरगांवकरांनी ताका खरे मनापासून तांकां मदत केलेली असा, सो खोशीन केलेली असा आणि म्हाका अपेक्षा असा बाकीच्यांनी अशें आमच्या कोरगांवच्या लोकांनी फुडें येवचें आणि तांकां मदत कर। मी पण आमच्या मिशन फॉर लोकल तर्फे तांकां एक धाकटीशी मदत करपाचो प्रयत्न केला असा। यथाशक्ती जाल्यार जास्त पण आम्ही करू, पण नक्कीच एक आव्हान असा सगळ्या म्हणजे कोरगांवच्या सगळ्या भावा भयणांक, जर यथाशक्ती तुमच्या मनाप्रमाणे जर एक तरी मदत करशात जाल्यार जे घर म्हणजे परत उबे जातले आणि ती जाणटी सुद्धा त्या घरात राहू शकता, तसंच आमचो धिल्लन बाप सुद्धा त्या घरात राहू शकता। देव बरें करूं। तशेंच स्पेशली आज धन्यवाद हांव दिता आमचे समस्त जे कोरगांवचे लोक येयले त्यांच्यानी सुद्धा हे म्हजे नजरेक हाडून दिले म्हणून हे गोष्ट घडली। आज हांगा उपस्थित आसा आमचे मिशन फॉर लोकलचे राजन कोरगांवकर, तसेच हे माझे गावातले बांधव। आणि आज आम्ही फाटल्यान बघता आमचे दिलन आमचो शेजारी त्याचे घर पावसात कोसळ्ळे आणि ऑन द स्पॉट घरात हात घालप खूप डिफिकल्ट असता, कारण घर जो बांधता ताका पयलीं खूप प्रिपेर जावचें असता, पैशान, मेंटली आणि जिवान सगळ्यांनी प्रिपेर जावचें असता। पण अनायसे घडल्या कारणान तेचेर एक दुःख म्हणजे खूप हे जालें, तेचेर त्रास जाले आसतले तांकां घरांतल्यांक। तिची आई आज हांगाच्यान खंय तरी चेडवा कडेन शिफ्ट करची पडली कारण जागो ना। आणि भितर आमच्या वांगडा धांवून आयले आमचे मिशन फॉर लोकलचे राजन कोरगांवकर आणि त्यांनी जो हात दिला ते खरेच धन्यवाद म्हणटा आमच्या ह्या समस्त गांवकरी मंडळा तर्फे, कारण खूप डिफिकल्ट असता आणि एका शब्दान येवप। आता खूप जाणां आपयल्यात, कोण कोण पावता ते म्हाका खबर ना, पण ओ आयला राजन आणि खरंच खूप उपकार मागता राजन। तसेच ह्या सगळ्या समस्त लोकांक आमच्या गांवच्या लोकांनी ताका हेल्प करचो आणि ह्या राजना बरोबर हांवूय डिक्लेअर करता की आमच्या तर्फे कितें जातलें म्हाज्या तर्फे तें हांव ताका दितलो। आतां हे करिना कारण म्हाका घरांतल्या कडेन सगळ्यांची हे करून परमिशन घेवनच हे करचें पडटलें, पण आमी ताका असो सोडचो ना। खंयच्या परिस्थितीत हे घर चवथी पयल्यान उबें जावचें ही आमची सगळ्यांची इच्छा आसा आणि खंय जावचें पडलें जाल्यार आमी वयतले आणि ते कंप्लीट करतले। ही अशें उलयना, हांव कॅमेरा समोर उलयता की आमी ताका हेल्प करतले आणि हे तेचें घर उबें करूंक मदत करतले आणि त्याच्या गणपतीक आमी सगळे जाण येतले। सगळ्यांक नमस्कार। हांगासर आमचे सगळे फ्रेंड्स दिलन वेंगुर्लेकरांचे घर जे पडलेले आसा ताका सपोर्ट करपाची आमचो शेटये संजू, तसेच सर आमचे राजन, तुषार, अभि आणि जास्त करून अभिन हो सगळ्यांनी कॉन्टॅक्ट केलेलो की जे घर जे पडलेले आहा दिलनाचे तुम्ही ताका विजीट दिवपाची राजन सराक। ते लोकल फॉर आमचे जे पेडण्याचे आमचे राजन सर आहात त्यांच्यानी आयज एका 50,000ची मदत केलेली आसा आणि खरेंच आमकां एक बरें दिसलें की तेंच्यांनी उलो घालच्या पयलीं हांगा पावले आणि आमकां मदत केली आणि तेजे कारण आयज तेजो खंय तरी धीर असो दिल्लो आहा। ताका म्हाका दिसता खूब काळजांतल्यान तेजे देवा कडेन मागता कमेश्वरा कडेन तेजें आयुश्य बरें जावचें आसपाचें आणि तेणी अशेंच तेजी सेवा जी आसा ती लोकां पर्यंत पावपाची अशी म्हाजी हांव ताका धन्यवाद म्हणटा। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।